नमस्कार. सध्या पावस पडपाक लागला आणि गोंयांत तशेंच हेर जाग्यार पावस पडटना आमकां सद्या दिसपाक येता. पूण सध्या मोलेम जी घाट आसा, दूधसागर देवस्थान आसा तें टेम्पलाच्या फुडें लँडस्केप जायत आसा आणि आयज आमी मोलेम घाटाच्यान जेन्ना येताले तेन्ना दिसपाक गेलें की लँड जी आसा स्कॅप जाल्लें आसा, हिल जी आसा कॉलॅप्स जाल्लें आसा आणि आतां सध्या थंयसर फायर ब्रिगेड आयिल्ली आसा स्पॉटार आणि काही जाग्यार रोड वायंडींग करतना जे माती घातल्या त्या मातीच्या वयल्यान जे ट्रक कंटेनर वता आसतना एक कंटेनर सारकें ओलांडलें आणि थंयसर व्हडल्यो दुर्घटना सुद्दां जावपाची शक्यता आसा. सो एकंदर ह्यो पयलेच पावसान जे इन्सिडंट जे आसात लँडस्केपींग आणि प्रोटेक्शन वॉल नासल्या कारणान जे कंटेनर आणि जे ट्रक जे आसात ओलांडपाचे प्रकार सध्या दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर मोलेमच्यान मकबूल माळगी मनी.